प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे मोगाच्या न्हू, तुम्ही जायते पटी आयकला जावंक पुरो. हाच्या पयलीं हांवें सांगला ना वाडदीक फिलॉसॉफर जीन पॉल सार्त्र ताच्या जाणवायक ताच्या समजोनेक नांव वाडलेलो तो, ताच्या तत्वशास्त्रांक नांव वाडलेलो तो, ताच्या जिणेंत बुद्धवंत मनीस म्हणून सकडांनी लेखलेलो तो, निमाण्या घडये मोर्च्या वेळार ताणें म्हणली उतरां एपडी उडासा काडटा हांव तुमकां. तो मरणाच्या तणेर आसतना ताणें म्हणली निमाणी उतरां जावन आसात. ओ गॉड, इफ देर इज अ गॉड, सेव माय सोल. इफ देर इज अ सोल म्हणालो आनी मेलो खंय. म्हळ्यार हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर, जर तर म्हजे थंय आत्मो आसा तर म्हणून तो मेलो खंय. नांव वाडदीक फिलॉसॉफर, बुद्धवंत मनीस. संवसारी दृश्टीन पळयल्यार अक्कल आसलो, जाणवाय आसलो, बुद्धवंताय आसलो मनीस. पूण निमाणे घडये कितें म्हणटा, हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर, जर तर म्हजे थंय एक आत्मो आसा तर म्हणून. इतली जाणवाय आसोनी ताका देवाची वळख नातली. इतली जाणवाय आसोनी, संवसाराची इतली जाणवाय आसोनी ताजे थंय एक आत्मो आसा म्हूण तो नेना आसलो. जर तर हांगा बसले आमकांय ही समजोनी ना भाव भयणीनो, देवा वयच्यान खरी वळख आमकां ना, ह्या आमच्या आत्म्याची आमकां वळख ना, तरी आमची जिणी निमाणे घडये ह्या बुद्धवंत मनशा बरी जातली. बुद्धवंत खाली संवसारी दृश्टेंत, पूण हेड्डा देवा मुखार. देखून आमची जिणी परत आमी जेजू संगी सुरू करच्या ह्या वेळार आनी सगळी आमची जिणी जेजूक समर्पण दिवच्या वेळार आमी उगडासा खाडया ती उतरां जेजून सांपावला मुखांतर आमकां दिल्लीं. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर पयलो ओळ 19 तावन 21 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 1 and verses 19 to 21. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. केमोतीक वरा भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंत संवसारांत बुद्धवंत म्हणटल्यांची बुद्धवंत खाय हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा देव. पत्यान ऐका कितें म्हूण बरयलां. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची ह्या संवसारांत कोण पळय जाणटे जाणारी जानवाय जोडल्या म्हणटात, तांची जानवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंत म्हणटल्यांची बुद्धवंत काय हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा देव. देखून संवसारी दृश्टेंत आमी बुद्धवंत म्हूण चिंतचे नाका. तेच परत आमी आयकता हांव त्याच कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 आवस्वर 19 बळीन तावन 21 वळ. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21. परत देवाचे उतर आमकां जागृतकाय दिता आनी म्हणटा कितें म्हणटा ऐका. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सै. पवित्र पुस्तक म्हणटा संवसाराची जाणवाय देवा मुखार एक पिशेपणूच सै. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडोवन घालता. बुद्धवंत म्हणटल्यांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडोवन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा, पुस्तक देवाचे उतर परत्यान आमकां सांगता, बुद्धवंताची चिंतना, बुद्धवंत मनशाची चिंतना कितली पोकळ टोळ्ळू पोल्लू पोट्टू म्हणून सोमी बरो जाणा, देव जाणा. देखून संवसाराची बुद्धवंत काय आमी जोडूंक आशेवचे नाका. सर्गेची जानवाय हांवें तुवें आमी जोडी जाय. देखून भाव भयणीनो, आमची जिणी ह्या नव्या वर्सांत परत आमी सुरू करता आसतना दैवीक जानवाय जोडचे खातीर ती जानवाय कोण हातावन येता म्हणलें सत आज आमी जाणा जावया. तशें म्हणटना देवाची तुका आनी म्हाका आमकां वळख ना तर खंडीत
जावन दैवीक जानवाय आमकां मेळचे ना. देवाची तुकान म्हाका आमकां वळख ना तर दैवीक उजवाड आमी जोडूंक शकचे ना. देवाची वळख तुकान म्हाका आमकां ना जाल्यार कृपा तुकान आमकां मेळचे ना. देवाची वळख तुकान म्हाका आमकां ना जाल्यार खंडी जावन दैवीक सकत ह्या दैवीक मोग आपणावंक आमकां जावचें ना. देखून आज परत्यान देव आमचे सवय आसा जाल्यार देव म्हणलो आसा जाल्यार त्याच्या विशयांत गुंडायेन हें सत आमी जाणा जावया. देखून साबार पोटी सारलेलें आसा देव आसा गी साबार जाणांनी तांच्या कश्टाखांता वेळार येवन म्हणलें आसा देव आसा जाल्यार म्हाका हे कश्ट येते गी. देव आसलो जाल्यार म्हाका हे पिडा येती गी. देव आसलो जाल्यार म्हज्या भुरग्याक अशें अवघडांत मरोंक सोडतो गी. देव आसलो जाल्यार म्हज्या बिझनेसांत हांव पडतो गी. देव आसलो जाल्यार म्हज्या पुताक म्हज्या दुवे कितली वर्सां राखून आनी सैरीक मेळनासतना आसती गी. जायत्यांनी असले सवालां केल्यात. देव खंय आसा म्हणलें जायत्यांनी सवालां केल्यात. कित्याक ह्या संवसाराच्या बुदवंतकायेन देवाची वळख आमकां जायना. संवसाराच्या बुदवंतकायेन देवाची वळख आमकां जायना म्हणून सांत पावलो सांगता कोरिंथीकांत त्या बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वारी 1:20-21 मुखार वास. देवान आपले जानवायेन ठरयल्ले प्रमाणे संसार आपले जानवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो. देवाची वळख धरूंक जायना. खंयच्याय संसारी मनशाक संसारी जानवायेन संसारांत शिकोवन देवाची वळख धरूंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. देखून भावां भयणीनो आज आमी 2011व्या इस्व्यांत आसा. 2011व्या इस्व्यांत 2010 वर्सां संपली. मनीस संसारी जानवायक आशेता. मनीस आपल्या जानवायन संवसारांत कितें कितें नांव आलां कितें कितें विचित्रां कितें कितें विजमितां करूंक शकला पूण संसारी जानवायन मनीस देवाक वळखोंक सोकोंक ना आनी वळखोंक सखाना म्हणटा देवाचे उतार. देखूनच पयल्यान तुका आनी म्हाका आमकां देवाची वळख जाली जाल्यार सर देण्याचो दातार कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजल्यार आमी देण्यांनी भरताव. जायते बडी सारलेलें आसा ही देणी खंय मेळटात. खंयच्या युनिवर्सिटीन मेळटात मेळनात. कोणा कडेन गेल्यार मेळटात मेळनात. खंय पूर्ण दवरल्यांत मेळनात. देण्याचो दातार कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका कळटाना. त्या देण्याच्या दाताराक हांव आनी तूं आमी आपणायतना ही देणी आमची जातात. देखून आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 1 अवस्वार आनी 17वी वळ जेम्स चॅप्टर 1:17 जर तुझे आनी म्हजे आमचे जिवीत देण्यानी भरा जाय तर देण्याच्या दाताराक आमी जाणा जाय. ऐका हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ जावन आसच्या कारण जावन आसल्या बापातावन ते येता. ते देवोन येता. परत्यान ऐका हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. ऐकलेंगी देणी फाटल्या दिसांनी देण्यांसो आपणाक मेळलेल्या देण्यांसो आमच्या संस्कृतींत आमच्या भाशेंत आमच्या समाजांत आमी देणी जोडल्यात म्हणून देण्यांचे जायते प्रदर्शन जाता न्ही. आज प्रदर्शन जायना कॉम्पिटिशन जाता. कॉम्पिटिशन जावन एकलो आनी एकल्या म्हणटा हांव तुजे वरनी बरें कालच्या पेपरार दिलां हांव तुजे वरनी सोबीत ताजे वरनी चड सोबीत हांव ताजे वरनी चड दाटो मोठो ताटो हांव पैलवान हांव ताजे वरनी चड ग्रेस्त हांव नंबर 1 रिच मॅन नंबर 1 बिझनेसमॅन नंबर 1 पुरे नंबर 1 जाला उरली पुरे नंबर 2 नंबर 3 पुराय आनी हाका आमी देणी म्हणटा न्ही. हाका आमी देणी म्हणटा. देणी म्हळ्यार तीनय भाव भयणीनो देण्याचो दातार जावन आसल्या त्या सर देण्यांचे मूळ जावन आसल्या देवातावन आपणायलेली देणी. ते देणे तुवें जोडीचे हांवें जोडीचे आमी हर एकल्यानी जोडीचे. आनी कसली देणी म्हणल्यार आज तुमकां समजतलें
म्हणजे शिकून जाताना त्या देण्याचो दातार तुका आनी म्हाका कसली देणी दिवंक शकता, तुझे आनी म्हजें जिवीत कशें फुलोवंक शकता, तुझे आनी म्हजें जिवीत कशें काळोखांतल्या उजवाड हाडूंक शकता, तुझे आनी म्हजें जिवीत कशें ह्या संवसाराच्या कश्टांतलें आनी सर तरेच्या नश्टांतलें आमकां जिवीत दिवन मोगांत उजवाडांत सत्तांत कुरपेंत आमकां तें हाडूंक शकता म्हणलें आज तुमकां कळटलें. देखून त्या देण्याच्या दाताराक आमी जाणा जाय तर तो देण्याचो दातार जावन आसा कोण, तुका आनी म्हाका आमकां रचलेलो देव. पण जायत्यांक निजा देवाची वळख ना. देखून आमचें जिवीत परत आमी बांदून हाडया ह्या बुन्यादीचेर, देव म्हणल्या बुन्यादीचेर, आमच्या रचणाराचेर, आमकां तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिल्या जीव दाताराचेर आमी आमची जिणी परत आमी बांदून हाडया. देखून म्हजे सवाल जावन आसा, देव म्हणलो आसा गी, आसा गी ना? जायती म्हणटात आसा. कित्याक साबार जाणांनी आयकलां देव आसा, हें देवान रचलें. सूर्यो म्हळ्यार दुसऱ्यांनी सोदून काडूंक ना कोणें रचलो म्हणून, देखून देवान रचला. चंद्र कोणें रचलो येदो सोदून काडूंक ना, देखून देवान रचला. नखेत्रां कोणें रचल्लीं, कोणें सोदून काडूंक ना, देखून देवान रचला. निंगी हाका कोणें ताका कोणें रचल्लो, देखून देव आसा म्हणटा हांव. निजाय की देव आसा म्हणलें सत गुंडायन जाणा जाल्ले भोवणे भावां भयणीनो. देखून देव आसा, देखून देवाच्या उतरां मुखांतर देवाची खरी वळख आमी जोडया. कित्याक देवाचे उतर आमकां सांगता निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 13 ते 15 पर्यंत. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वळ 13 ते 15 पर्यंत. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 13 to 15. मोइजेन देवाक म्हळें, मोइजे सिनाय पर्वतार देवा लागीं उलोवन आसतना मोइजेन देवाक म्हळें, बरें बरें हांव इस्रायेलीतां सरशी वचून, तूं म्हाका तें इजिप्ताक वच म्हणटाय, इस्रायलीतां सरशी वच म्हणटाय. बरें हांव इस्रायलीतां सरशी वचून, तुजे परजे सरशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवा, तुमच्या मालगड्यांच्या या तुमच्या पुर्वजांच्या म्हणजे पंजाच्या आबाच्या बाबाच्या तुमच्या आदल्यांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विसारतली, तांचें नांव कितें ती म्हाका विसारतली. तुमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमच्या मालगड्यांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हणटा ती म्हाका विसारतली, ताचें नांव कितें? कोणे धाडला तुका? ताणें धाडला म्हाका. ताणें म्हळ्यार कोणें? तुज्या मांवान नांव सांग. तूं मोइजे विसारता, तुजी परजां म्हाका विसारता, पुर्वजांच्या देवान धाडला म्हणटना ती खंडीत विसारतली, ताचें नांव कितें तें धाडा. तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, मुखारसून फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, इस्रायलीतांक म्हज्या परजेक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा म्हणल्यानच म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव अब्रामाचो देव, देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. पळया न्ही, अब्रामाच्या देवान, इजाकाच्या देवान, जाकोबाच्या देवान, इस्रायलीतांच्या देवान, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हणून तांकां सांग म्हणटा देव. उपरांत हे म्हजें नांव सदांकाल आनी म्हजें नांव. उडास करा भावां भयणीनो. तुमच्या आखांता वेळार, कश्टा वेळार, तुमच्या गरजे वेळार, तुमच्या सलोवणे वेळार, निरासपणा वेळार, एकसुरपणा वेळार हे उडासा काडा. कित्याक सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हाका आदार दिल्ले, म्हाका बळ दिल्लें, म्हाका धैर्य दिल्लें, म्हाका जिवीत दिल्लें, म्हाका उजवाड दिल्लो, म्हाका सलोवन वेल्लें जावन आसा ह्या सतान. आनी कितें तें? हेंच म्हजें नांव. कितें तें नांव? जो आसा तो हांव. कितें म्हजें नांव म्हणटा देव? जो आसा तो हांव. सकडांनी तुका सांडलेल्या वेळार देखून तूं म्हणटा न्ही, ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचोना तुका, हर मनीस तुका करीत आना तरी
अनातूनय म्हाका. फाटल्या दिसांनी 2 दिसां पयल्यान म्हाका एक SMS धाडला एका तरणाट्यान. म्हाका जियोंक नाका फादर, हांव सोलवालां फादर, म्हाका काम ना फादर, हांव बेकार आसा फादर, म्हाका आदार ना फादर, म्हाका पुडार ना फादर, म्हाका जियोंक नाका. हे पोरणे वर्स सोमच्या पयल्यान हांव म्हजी जिणी संपयता फादर. कित्याक त्या भावाक हांव आसा म्हणल्याची वळख जावंक ना. कोण निराश जाला ताका हांव आसा म्हणल्याची वळख जावना. कोण सोलवाला ह्या संवसारांत ताका हांव आसा म्हणल्याची वळख जावना. कोण दुश्मनाच्या हातांत कश्ट येता ताका ह्या संवसारांत हांव आसा म्हणल्याची वळख जावना. आनी जाल्या तर हांव आसा म्हणल्याची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्यार भावा भयणीनो आमी भिवची गरज ना, आमी निराश जावची गरज ना, आमी सोलवाल्या म्हणची गरज ना, म्हाका आदार ना म्हणची गरज ना, म्हाका कांयच भरवसो ना, या म्हाका पुडार ना म्हणची गरज ना. हांव आसा म्हणलो आसा तर तुका सगळें आसा म्हणलें आयच्या दिसा कळटलें. हेंच म्हजें नांव. देखून मुखारसून कितें म्हणटा देव? हे म्हजें नांव सदांकाल. हेंच म्हजें नांव सदांकाल. हांव आसा, जो आसा तसो हांव म्हणलें तें नांव सदांकाल. आनी फुडल्यो सर्व संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. पळया आनी गे म्हजी परजा मात्र न्ही, फुडल्यो संतत्यो म्हाका वळखाली सगळीं ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतली. तुमी म्हाका वळखल्यात जाल्यार तुमची भुरगीं म्हाका ह्याच नांवान वळखतली, तुमची नात्राय म्हाका ह्याच नांवान वळखतली, तुमची पंतुराय म्हाका ह्याच नांवान वळखतली, तुमची सेंतुराय म्हाका ह्याच नांवान वळखतली, तुमची मुखलीं पोरां तोरां आनी तारां म्हाका ह्याच नांवान वळखतली. खंयच्या नांवान? हांव आसा. थोड्या दिसां पयलें थोडीं जाणां म्हाका मेळूंक आयले. हांवें सांगलें तुमच्या भुरग्यांक सगळें शिकयतात तुमी, बरें 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 शिकयतात, पूण तुमी एक शिकोवंक विसरल्यात. कित्याक? ती जानवाय तुमकांच ना. देवाची वळख दिवंक, देवाक सर साद म्हणलें तुमी तुमच्या भुरग्यांक दाखयनात. देखून शिकतात संवसाराचेर जातात, संवसारांत सांपडटात, कश्टाक सांपडटात, मागीर धांवून येतात आमची भुरगीं पाड जाली, आमची भुरगीं तशीं जाली, आमची भुरगीं अशीं जाली. कित्याक तुमीच तांकां खऱ्या निजा देवाची हांव आसा सदांकाळ आसा तुमचे सगळें आसा म्हणल्यार देवाची तुमी तांकां वळख दिवंक ना. कित्याक तुमकां ती वळख जावंक ना. देखून देव म्हणलो आसा. हेंच म्हजें नांव सदांकाळ, हेंच म्हजें नांव. देखून कोणी म्हाका तांचे तेसावां दिताना हांवें तांकां धैर्य दिवचें, देवाक साथ दे. सकाळी सकाळी एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो आज वय देवाक तूं जाणा जा, देवाक सगळें साथ म्हणलें समजून घे, कांयच तुका आनी म्हाका आमकां उणें आसचें ना, धैर्य घे. देखून आयचो दीस मात्र न्ही सगळी जिणी तुमी देवा समर्पण दिया. हांव आसा म्हणलो देव तुमकां सांडिना सोडिना, तो तुमकां खंडीत जावन कश्टांत पडोवंक घालिना. देखून हेंच जावन आसा देवाचें नांव हांव आसा. देखून भावा भयणीन हांव आसा म्हणलो आमी वाचलां, आयकलां, सगळ्यांनी सांगलां देवासा म्हणून जायत्यांनी सांगलां, पण हांव आसा म्हणलो खंय आसा म्हणलें आमकां कळीत ना, खबर ना. आसा देव आसा सगळ्यांनी सांगलां, सगळीं सांगतात देव आसा म्हणून, पण हांव आसा म्हणलो खंय आसा म्हणून जायत्यांक कळीत ना. देखून नातल्ल्या कडेन आमी देवाक सोदता. तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगता. जॉनी म्हणलो एकलो संजेर काळोखार रस्त्या देगेर लायटाच्या खांब्या पोंदा पेटलेल्या लायट खांब्या पोंदा स्ट्रीट लायट पोंदा कितें सोदतलो खंय. जॉनी सोदता, सासपण सोदता, तकली बागोवन सोदता, दोळे उक्ते करून सोदता. कितलें सोदल्यार जॉनीक कांय मेळना. ताजो इश्ट टोनी त्या दाळा तेणे वेताना म्हणालो जॉनी कितें करताय रे. ताका जॉनी म्हणालो सोदता रे. कितें सोदताय? म्हजी सुवी भायर पडल्या सोदता म्हणालो. अय्यो सुवी गे दिशी बारीक ती खंय दिसता पडुल्ली न्ही. कितलो वेळ म्हणसर एकलो सोदताय, हांवूय सोदता म्हणून दोगी जॉनी आनी टोनी सोदूंक लागले. दोगी सोदतात कितले सोदल्यार या जॉनीक आनी टोनीक सुवी मेळना. तेन्ना टोनी म्हणटा इतलें सोदून मेळूना मुरे, तुजी सुवी खंय भायर पडल्या. जॉनी म्हणटा घरा. खंय घरा? अरे
पिशा घरा सुवी भायर घालून तू हांगा रस्त्या देगेर ह्या लायटा पोंदा कित्याक सोदताय रे? जॉनी म्हणाला हांगा बरो उजवाड आसा देखून, हांगा उजवाड आसा देखून. मेळटाय? सांगा मेळटाय? सांगा. खंय भायर घाल्या? घरा. खंय सोदता? कित्याक सोदता? उजवाड आसा मेळटाय. तशें भाव भयणीनो हांव आसा म्हणल्यार देवाक जॉनी बरी आमी नातल्या कडेन सोदता. देखून तुका आनी जायत्यांक ताची वळख जावना, तो मेळूं ना. देखून हांव आसा म्हणलो आसा आनी तो नातल्या कडेन ताका सोदी नाका. तो आसल्या कडेन सोदी जाल्यार पयले तो खंयसर ना म्हणलें समजून घेवचें बरें. जायत्यांक तो खंयसर ना म्हणलें कळीत ना. हांगा बसले आमकां जायत्यांक हांव आसा म्हणलो देव खंयसर ना म्हणलें कळीत ना. देखून थंयच आसा म्हणून चिंतून थंयच नातल्या कडेन आमी सोदता. खंयसर हांव आसा म्हणलो देव ना. ऐका देवाचें उतर सांगता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 17:26. Acts of the Apostles chapter 17 and verse 24. देवाचें उतारच आमकां सांगता हांव आसा म्हणलो देव खंयसर ना. पयले समजून घेया. हो संसार आणि तांतू असलेल्यो. हो संसार सोबीत संसार सूर्य चंद्र नखेत्रां मोळा आकाश मोडां आनी कितें आमी पळयता. हो संसार ही पृथ्वी रूख झाडां फुलां फळां दर्यो न्हंयो बांयो सगळें पालकी दोंगर पर्वत आनी कितें मनजात्यो सुकणीं सावसां जीवदाळ्यो मास्तल्यो हें सगळें आमी पळयता. हो संसार रचलेलो देव. तांतू असलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो आनी देव. आमकां दोळ्यांक दिसच्यो आनी दिसानांतल्यो समजूच्यो सगळ्यो वस्तू रचलेलो देव. सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले सर्ग आनी नेमते. संसाराचो धनी जाल्ले नेमते. मनुष्यानी बांधलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी, मनशांनी बांधलेल्या काठ्ठोणांनी, मनशांनी बांधलेल्या बिडारांनी हांव आसा म्हणलो देव ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून मनशांनी बांधलेल्या रावळ्यारांनी तुमी देवाक सोदी नाकात. हांवें तुमकां हाजे पयलीं एक फावटी सांगलां तुमकां. फाटल्या 2 वर्सां जावन आमी गोंयांत रेती दिवन आसा. आनी इतले फावटी हांव गोंयांत गेलो. सगळ्या गोंयांत आमी साबार कोपेलां पळयलीं, साबार आमी इगर्ज्यो पळयल्यो. पूण सगळ्या गोंयांत नव्यो नव्यो इगर्ज्यो पळोवंकूच मेळना. इतकी पळोवंक मेळना म्हाका. पयलींचे कशें आसात कोपेलां, तांच्या गांवांतलीं कोपेलां, तांच्या वाड्यांतलीं कोपेलां, तांची पिरगज म्हणलें ते म्हळ्यार तांची इगर्ज आनी हें पुराय पयलें बांदलें तशेंच आसा आनी बायल्यान खाली सुनो काडला, दुसरें कांय ना. तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो, अरे हें कित्याक आमच्या भुरग्यांक मतीक येवना? हें कित्याक आमच्या गांवांत आमकां आनीक मतीक येवना? आमी तेंपलां म्हणून व्हडलीं आतां पयलें लाखांची आहली, 20 लाखाची, 50 लाखाची, ते लाख गेल्यात. आतां करोड, 1 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 5 करोड म्हणून व्हडलीं आमी बांदता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यारांनी, मनशांनी बांदलेल्या काठ्ठोणांनी, मनशांनी बांदलेल्या बिडारांनी हांव आसा म्हणलो देव वस्ती करिना. देखूनच भाव भयणीनो, हें सत कळीत जाल्ल्या उपरांत तल्ली स्मारकां आमी बांदूंक नात. आनी की बांदिना हांव भियेनाकात. देखून हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो, उडास करा. थोड्यांक उडास आसूं पुरो. सुमार 3-4 म्हयन्या पयले एका भयणीचे म्हाका फोन आयले, फादर तुमी सोकडांकी दुबळ्या धाकट्यांक घरां बांदून दितात खंय फादर? वैगी कोणेंगी सांगलें आमकां तुमी दुबळ्या धाकट्यांक घरां बांदून दितात खंय? वैगी फादर म्हणून म्हाका एका भयणीन कोडयालतान फोन केले. कोणें सांगलें तुका? न्ही म्हज्या पुताक आनी कोणें दुसऱ्याने सांगलें खंय? ओहो अशें सांगलां गे तुमकां? ते दाड हांवें सांगलें त्या भयणीक, वय फाटल्या 16 वर्सां जावन आमी घरां बांदता. फाटल्या 16 वर्सां जावन दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी घरां बांदता. मनशांक रावोंक न्ही, देवाक रावोंक. देखून फाटल्या 16 वर्सां जावन काली 100 न्ही, 1000 न्ही, लाख न्ही, लाखांची घरां आमी बांदल्यात. हांव आसा म्हणल्यार देवाक बिडार करूंक. वैगी फादर म्हणाली ती.
देखील भावा बहिणीनो हे सत्य कळी जाल्ल्या उपरांत देवाची खरी घरां खरी तेंपलां कितें म्हणल्यार आज तुमकां दाखोवन दिता तें चड गरजेचें. देखून साबारपटी म्हाका दूख भोगता कश्टांनी तुमी काडिल्ले वावंट काडून तुमी जोडले ते पयशे आमी देवाच्या कामाक म्हूण दिता पूण ते वायटाक वापरतात. भाव भयणीनो देवाचें काम तें न्ही, देवाचें रास तें न्ही, देवान बिडार करचें खंयसर म्हळ्यार आज तुमकां कळटलें. देखून आमी जायत्या जाणांक चड आनी चड देवान बिडार करचीं तेंपलां, देवान बिडार करचीं घरां कितें म्हणल्यार समजून घेवया. पूण ताच्या पयले मनशांनी बांदलेल्या परत्यान ऐका मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. देव आमा सांभाळो देव वस्ती करिना. मुखार वा ताका कांय उणें पडलां म्हणल्या बरी. आनी देवाक आमा सांभाळल्या देवाक कांय तरी उणें पडलां म्हणल्या बरी. मनशाचे सेवे साकरेची ताका गरज ना. मनशाच्या सेवेची साखरेची ताका गरज ना. तुझ्या म्हणजे आमच्या सेवेचेर तो अनवन जियेना. आनी कित्याक तो सर्व मनशांक जीव श्वास आनी सर्व वस्तू दिता. कोणें दिवचें? खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडार कोणें तुका दिला? आज आमी थोडे फावटी बाडाय उलयता देवान दिवना. हांवें कश काडल्यात तुजी तकली वापरल्या तुजी तकली कोणें केल्या? तुजे हात वापरल्या जाल्यार तुजे हात कोणें केल्यात? तुजे पाय तुवें वापरल्या जाल्यार तुज्या पांयांक सकत बळ कोणें दिला? तुका आज तुझी तकली काम करिनाशें हात पाय काम करिनाशें तुका ते खंय लोटून घालो जाल्यार काल मानतोय तूं. देखून वडवीक उलयतालो सोम्याची वडवीक उलोवन. देखून भावा भयणीनो सगळ्यांक देव दिता. देखून मनशांनी केल्या रावल्यार आनी देव बिडार करिना. देखून व्हड कितें कट्टोनांनी व्हड स्मारकांनी व्हड बिल्डिंगांनी व्हड कोपेलांनी हांव सांभाळलो देव बिडार करिना. आमी वचता मार्काचो वांजेल अवस्वर 13:1-2. जेजू देवळांतलो भायर येता आसतना ताची शीस कितें म्हणटात एगडी ऐका. मार्क चॅप्टर 13:1-2. जेजू देवळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो. जेजू देवळांतलो भायर येता आसतना शिसां पैकी अशें म्हणटा एकलो, पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपाही. जेजू ताका शिसाक जाप दिवन म्हणटा ऐका हांवें दिवची जाप न्ही जेजून दिली जाप. जेजू त्या शिसाक म्हणालो ही सर्व व्हड बांदपा ही व्हड बांदपा तूं पळयताय मो तुमी पळयतात मो. हांगा फातराचेर फातर उरसो ना. फातरांचेर फातर उरासो ना. सकडी कोसलोन घालताले. कोणे म्हळें? जेरुजालेमांतल्यान तेंपल पळोवन सोलोमोन रायान देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर बांदलेलें तें व्हडलें तेंपल पळोवन शिसां पैकी एकलो विस्मीत पावता. पळय मेस्त्री कितें बांदप, कितें फातर, कितें कट्टोना, कितें एक स्मारक. जेजू म्हणटा हांगासर फातराचेर फातर उरासो ना सकडी कोसलोन पडटलें. तेन्ना कितें जालें? भोवशा त्या देवळांत त्या मंदिरांत आसलो देव भितर आसलो देव सकट कोसलोन पडटना ताचे पंदा पडटलो आनी पाडचे जातलो ना. सकट पडोन व्हडले फातर पडटना तांतू आसलो देव पाडचे जायना गी ना पडटा पिडच्या जाता. तसल्या रावल्यार आनी तसल्या काट्टोना आनी हांव आसा म्हणलो देव ना सोदिनाकात खंडीत मेळचो ना. खंडीत देवाची वळख तुमकां थंयसर जावची ना. देखून देवाचे उतार कितें सांगता ऐका. खंयसर देव ना म्हणल्यार तुमकां समजलें. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 2 वसो 19व्या वळींतल्यान जॉन चॅप्टर 2:19-21. जेजू फरिजेवा लागीं जुदेवा लागीं उलयतना कितें म्हणटा ऐका. जेजून तांकां जाप दिली. हे देवाळ तुमी मोडून घाला. आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो नांगी पळया. जुदेवानी म्हळें. जुदेव म्हणटात कितें? जेजू तांकां चॅलेंज करता. हे देवाळ तुमी मोडून घाला म्हणटाना जुदेव तिके हंकार दाखयतात. आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगड्यांनी आमकां दिल्ल्या त्या आमचेर अधिकार चलयल्ल्या त्या रायांनी
देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर बांदलें हें मंदिर कितें म्हणटाय तूं जुदे कितें म्हणाले जुदेवानी म्हळें कितें हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागली 44 वर्सां म्हळ्यार 46 years 46 वर्सां 46 वर्सां लागल्यांत आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलो 3 दिसांनी उबारतलो एक व्हडलो इंजिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आतां पुऱ्या कंप्युटरान घालून आयलाय ते कंप्युटर दवरताय बटन दामताय सगळें 3 दिसांनी जाता म्हणजे चिंताय न्ही गे 3 दिसांनी करतलो गे म्हणून जुदेव ह्या परिजेव ताका सवाल करताना जेजू उलयलो खंयच्या देवाळा विशयान म्हणलें मागीर तुमकां कळटलें आतां सांगना पूण जेजू म्हणालो मोन घाला हें देवाळ 3 दिसांनी उबारता गे नांगी पळया देखून देव आसा हांव आसा म्हणलो देव खंयसर वस्ती करता म्हणलें तें सत मागीर जाणा जावया खंयसर ना म्हणलें पयलें समजून घेवया आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत Acts of the Apostles chapter 7 verses 47 to 50 Acts chapter 7 verses 47 to 50 कितें म्हणटा ऐका पूण हें घर सलमावन बांदलें जेजून म्हळें हें देवाळ मोन घाला म्हणलें मग तें देवाळ कोणें बांदलें ऐका सलमावरान तें बांदलें तरी पूण परमोन्नत देव मनुष्याच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना तरी हांव आसा म्हणलो देव सदां काल आसा म्हणलो देव तुमच्या पूर्वज असो मालगडे असो अब्राम असो इजाक असो जाकोब असो देव तरी पूण परमोन्नत देव मनुष्याच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना देखून भावा बहिणीनो सारखें समजून घेया मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या बिडारांनी मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या रावळ्यारांनी मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या खट्टोनांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना बेस्टेन्स तुम्ही विजमीत पावना थंय गेले आमकां देव मेळटा थंय गेले आमकां देवाची वळख जाता कट्टोना पळोवन येदोळ कोणाकी देवाची वळख जावना व्हडली इमारतां पळोवन कोणाकी देवाची वळख जावना बदलाक तसोले आतां पणगेल पडल्यात खंय कोणूच नात आनी जायते पडे आमकां फिल्मांनी पळोवंक मेळटा पळयतना दूख भोगता देवाच्या महिमेक समर्पीत जाल्ले ते जागे तसली बिल्डिंगां तसली कट्टोना थोडे पडे आमी पळयता फिल्मांनी कित्याक म्हळ्यार कोणी नर मनीस थंय येना देखून तसल्या कामाक पयशे करच्या कामाक या भाड्याक दिवच्या कामाक वापरतात देखून भावा भयणीन सारखें समजून घेया तसल्या काट्टोनांनी हांव आसा म्हणलो देव ना परतून आमी वाचता इजाया प्रवाद्याच्या बुकांत 60 आनी 16 वर्सां पयली आनी दुसरी वळ आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 1 and 2 देवाचे उतार कितें म्हणटा एक हांव आसा म्हणलो देव खंयसर ना म्हणलें समजून घेया आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर हांव आसा म्हणलो देव अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन आकाश कितलें वयर पडलेलें दिसता गी ना आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजे पासत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत पळया न्ही आमी दिता न्ही म्हजें नांव गेल्यार हांव 10 लाख दिता हांव पात्रोन म्हळ्यार 5 लाख दिता हांव पोशाक म्हळ्यार 1 लाख दिता हांव दानी म्हळ्यार 50,000 दिता न्ही नांव घालूंक मात थोड्यांक नांव घालता जाल्यार दिता सुमार आमच्या रिती मंदिराचें काम जावच्या वेळार एकलो म्हाका मेळ्ळो आमच्या किन्निंग वळीन फादर तुमी घरा येयल्यार हांव तुमकां तुमच्या बऱ्या कामाक येयल्ल्यान दान दिता पूण तुमी घरा येयचे म्हणालो हांव कोणाच्या घरा दान वट्ट करूंक वचना कोणाच्या घरा भीक मागूंक वचना तुका मोन आसा जाल्यार देवाच्या कामां दिता जाल्यार खंयसर काम जाता थंयसर वचून दी न्ही घरा येयल्या मात दिता म्हणा हांवें सांगलें तें काम आमकां दिवन आमकां देवाचें काम करूंक देवाचें उतार प्रकट करूंक देवाची वळख हेरांक दिवंक सांगलां तुका कितें जबाबदारी आसा तुवें कितें करूंक आसा तूं कर म्हाका कितें करूंक आसा हांव कर हांव वचूंक ना तांगेर देखून भावा भयणींनो देवाचे उतार असं म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन धर्न म्हज्या पांयांचें म्हणे म्हजे खातीर कसलें मंदीर तुमी बांदूंक शकतात
हांवें निवास हांवें रावसो जागो खंयचो जावं मुखार ऐका. म्हज्या विश्वासो जागो म्हज्या कसलो विश्वासो जायत जागो कसलो जावं. जायत्यांक सत कळीत नासतना भावा भयणीन आमच्या संवसारीक जिणेंत आमी जायत्या वगडायला. आमी वेळ वगडायला. आमी खंय पितीसपण आदार पॉइंट करन जायत्या वगडायला. देखून आज सारकें समजून घेवया. खंयसर तुका एक पडी हांव आसा म्हळ्यार देवाची वळख जावन तो खंयसर बिडार करता कळल्यार सगळ्या तुज्या जिवितांत तुका कितेंच उणें ना. देखून हांव सांगता तुमकां फाटल्या 16 वर्सांनी म्हाका धैर्य दिलें, म्हाका बॉल दिलें, म्हाका जिवीत दिलें, म्हाका म्हज्या जिवितांत आदार दिलो, म्हाका सांगात दिल्लो. हांव आसा म्हणल्यार देवान आनी कितें दिवन आसा. देखून हांव आसा म्हणल्यार देवाक हांव वळखला. देखून तुमी वळखात जाय आनी ताचे सगळें तुमी निश्चिंत जावन कांय भियेन आसतना काळजी नासतना तुमी जियेत म्हणल्या खातीर परत परत तुमकां देवाच्या उतरां मुखांतर सतां उगडापी करची भावा भयणीनो. देखून आतां खंयसर ना म्हणलें कळ्ळें वय मू. परतून आमकां सांगता देवाचे उतार किर्तन 115 पयल्या वळींत हांव न्हू आमी वाचता. किर्तन 115 Psalm 115 verses 1 and the following. खंयसर देव ना सारकें समजून घेया. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. पळया न्ही गे देवाक वळखल्या उपरांत म्हाका न्हय सोम्या, म्हाका महिमा नाकात. आमकां न्हय सोम्या, आमच्या कुटुंबाक न्हय सोम्या, आमच्या खानदानाक, आमच्या संस्थाक, आमच्या जातीकातीक, आमच्या वर्गाक, आमच्या भाशेक न्हय सोम्या. आज आमी मान आनी महिमा सोदता आमच्या खातीर. आज मान आनी महिमा आमी सोदता आमच्या भाशे खातीर. आज मान आनी महिमा आमी सोदता आमच्या संस्कृती खातीर. आज मान आनी महिमा आमी सोदता आमच्या वाड्या खातीर, आमच्या पिरकेच्या खातीर, आमच्या समाजा खातीर न्हय. ऐका, परत ऐका. म्हाका न्हय सोमिया, म्हाका न्हय म्हणटा देवाचे उतार. तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत, तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासीपणा पासत. तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचें. देखून कोण देवाक वळखना ती मात आपणाचो मान, आपणाची महिमा, आपणाचें वडपण, आपणाचें साधन सोदतात. पूण देवाक वळखली पळया सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पळया, सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पळया. तांणी मान आपणावंक ना, तांणी स्थान आपणावंक ना, तांणी पदवी अधिकार आपणावंक ना. कोण देवाक वळखल्यांत तांणी दिली महिमा देवाक हर एकल्यांनी. पूण आज कितें केलां, देवाक दिवची महिमा आमी झिरो केल्यांत आनी आमकांच आमी हिरो केल्यांत. देखून आज जाग्याक महिमा दिवंक या आमच्या वंशाक, आमच्या कुळयेक, आमच्या जातीक, आमच्या भाशेक, आमच्या संस्थाक, आमच्या वैवाटाक, आमच्या हाका आमी महिमा दिवंक पळयता भाव भयणीनो. देखून सय हे केदाळा तुजे तर म्हणजे आमच्या पयस वता मुखार ऐका. केदाळा देव खंय ना म्हणल्यार समजता आनी हे सगळें पयस वता. ऐका, आमचो देव सर्गार आसा. हांव आसा म्हणलो देव आसा. आमचो देव सर्गार आसा. आपणाक जाय तें सगळें तो करता आनी ताका कितें जाय तो करता. मुखार तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो, पूण मुर्त्यो जावं ती रुप्याच्यो, भांगाराच्यो, या लोंकडाच्यो, या मातयेच्यो, रुकाडाच्यो, या फायबराच्यो, प्लास्टिकाच्यो, या मॅनाच्यो, पूण मुर्त्यो तांच्यो मुर्त्यो भांगाराच्यो, मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो, मनशांनी केल्ल्यो. पळया न्ही भाव भयणीन, म्हाका सत उगडापण जाल्ल्या उपरांत हांव सांगता तुमकां खऱ्या निजा देवा विशयी हांव आसा म्हणल्यार देवा विशयी सत उगडापण जाल्ल्या उपरांत जे देवाचें उतर सांगता सारकें तें 100% 100% तें सारकें सत जावन आसा. तशेल्यो मुर्त्यो भांगाराच्यो, या रुप्याच्यो, लोंकडाच्यो, या मातयेच्यो साबार पटी दुळीत असतात. वर्सा हे पटी भायर काडटात. मागीर थंय पुटली बांदून गी आनी खंय बात्यान घालून गी जावले ताजो मान तितलोच तूं. पळया न्ही गी चिंता देवान दिल्ली एक समजून आसा. देखून तांकां
तोंड आसा तोंड असल्यार उलयनात पूण त्यो उलयनात उलयनात दोळे आसात पूण पळयनात दोळे असल्यार पळयनात कान आसात कान असल्यार पूण ऐकनात ऐकनात नाका आसात तांकां नाका असल्यार पूण हुंगानात हुंगानात तांकां हात आसात हात असल्यार पूण आपडनात आपडूंक जायना पाय आसात पाय असल्यार पूण चलनात चलनात उखलणोरीचे तांच्या गळ्यांतलो गोळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना चिड्डी ह्या काही आवाज भायर सरना त्यो करतात त्यो करतात ती आणि तांचेर विश्वास तांचेर दवरतात विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारखी जातली आता देवाचे उतार असा तसे सांगल्या थोडे म्हणतात ना आम्ही कर नाही लिहाव आम्ही दोर नाही लिहाव आम्ही पूजा केल्या आम्ही सत मानला अय्यो तुमका समजणी कोणे दिल्ली तेदा तुमका समजनातले कर म्हणले केले वच म्हणल्याकडे गेल्यात पूण आता देवाचे उतर आमकां 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत ताचे वरवीं चड तुमकां जिवीत जोडचो अवकाश जिविताच्यो वाटो उक्त्यो जाताना आमी कित्याक ते परतने मालगाड्यांचे म्हणून देवान आयिल्ले म्हणून शास्तीर म्हणून नियम म्हणून रिवाज म्हणून धर्म म्हणून आनी कितें समर्थ म्हणून ते कितें देवाच्या उतराक सरी जायना देवाच्या उतराक ताळ पडना आता समजल्ल्या उपरांत कित्याक आमी तातूंत भरवसो दवरचो तेंकां आमी देवसाराचें कित्याक देवान हांव आसा म्हणल्यार देवाची वळख तुका आनी म्हाका जावं नजो हांव आसा म्हणल्यार देवाक आमी आपणावंक नजो म्हणून देवसाराचीं खामां भावां भयणीनो देखून आज हांवें सांगलें न्ही गे देवाक दिवचो मान देवाक दिवची महिमा आज आमी आमकांच आपणावंक पळयता हे आमच्या कुटुंबाक आपणावंक पळयता आमच्या संस्थाक आपणावंक पळयता कोणाचें काम हें देवसाराचें काम जेजूच्या काळार खंयच्याय संस्थांक स्थान मान नासलें जेजूच्या काळार खंयच्याय एका व्यक्तीक स्थान मान नासलो देवाच्या सेवका मुखार देवाच्या प्रवाद्या मुखार देवाच्या मुन्यारा मुखार देवाच्या याजका मुखार तर देवाक स्थान मान महिमा कित्याक राजवट ताची पदवी ताची वडवीक ताची देखून खंयच्याच मुर्ती आनी खंयच्याच बॉम्बे आनी खंयच्याच इमाजेनी हांव आसा म्हणलो देव ना देखून सोदी नाकात पतये नाकात तुम्ही असले बरीच आसत कित्याक ती करतात ती आनी ती सत मानतात ती तांचे बरीच जातले म्हणटा निमाणे ऐक वाचता त्यो करतात ती आणि तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारखी जातली देखून आज आमी फादर जेरी सांगता आनी कोण सांगता तो ब्रदर सांगता म्हणून पतये नाकात पूण जेजूक सत माना जेजूच्या काळार जेजून खंयच्या तरी मुर्त्येक खंयच्या तरी इमाजेक खंयच्या तरी बॉम्ब्याक केल्ल्या सागे दाखयल्ल्या सागे सरपडलेल्या सागे या पूजा आराधन केल्ल्या सागे सारा ती पिंतूर दवरला खाली उगडा आसा मात्र कित्याक त्या पिंतुरा मुखांतर तुजो भावार्थ त्या व्यक्तीचेर जेजू म्हणल्या व्यक्तीचेर ते जेजूचें पिंतूर आसा कित्याक त्या जेजूची वळख तुका जाल्या हांव आसा तुमचे संग आसा म्हणलो इमान्युएल देव त्याच्या विशयान क्रिसमसा वेळार तुमकां हांवें 7 उगडापें केलां ताच्या उगडा आसा मात्र आनी ते पिंतूर जावन हे देवाचे उतार आमी परत परत पळयतना वाचतना आमकां ते सत ताजे थंय जारी जालां संपूर्ण जालां म्हणल्यार आमकां समजता त्या खातीर मात्र पूण काल सगळो दीस आमी बांदून आसले त्या वाऱ्याक पाराक पिंदून वताले पिंदून गेले आमी नव्यान घालता परतून उगडा आसाक मात्र देखून भावां भयणी सारकें समजून घेया खंयच्याच बॉम्बे मुर्ती आनी हांव आसा म्हणलो देव ना आनी खंय सर ना रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता आवास्वारी 1 वळ 21 तावन 26 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21 to 24 आनी खंय सर हांव आसा म्हणलो देव ना खंय सर ना म्हणलें पयलें सारकें समजून घेया तेन्ना आमी सोदची गरज ना त्या जॉनी बरी खंय पडला रे खंय सोडलाय रे घरा हांगा कित्याक सोदताय हांगा लायट म्हळ्यार उजवाड आसा म्हणून पळया न्ही आमी ताचे बरी ना समजूनचे जावचे नाका आनी खंय सर हांव आसा म्हणलो देव ना ऐका देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक ना देव म्हणून ताका फावो तो मान तांणी दिलो ना वा अर्गान दिवंक तांणी इन्कार केले ताका अर्गान दिवंक तांणी इन्कार केले तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंताप व्यर्थ जाले
आणि तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो अंधकारांत भरल्यो पळय आनी दाड्ड्यो मोती अंधकारांत भरल्यो आनी आपूण बुधवन म्हूण लेखतले आपूणच बुधवन म्हूण ते लेखताले हांव शिकला हांवें PhD केल्या हांवें ट्रेनिंग केला हांवें डिप्लोमा केला हांवें थियोलॉजी केल्या हांवें फिलॉसॉफी केल्या आपूणच बुधवन म्हूण चिंतून ते निजायकी पिशे जावंक देवाचें उतर म्हणटा ते निजायकी पिशे जावंक पावले ताणी अमर देवाची हांव आसा सदां काळ आसा ससनाच्या ससनाक आसा हांव आसा म्हणल्यार देवाची अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या नाश जावन वेच्या मनशांच्या सुकण्यांच्या नाश जावन वेच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या नाश जावन वेच्या मनजातींच्या आनी जीवदळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली म्हळ्यार अर्थ कितें खंयच्याय मनजातींत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत माशल्यांत मनशांच्या मेल्ल्या मनशाच्या मोड्यांत त्या कुडींत हांव आसा म्हणलो देव ना खंयच्याच मनजातींत खंयच्याच सुकण्यांत खंयच्याच जीवदाळ्यांत खंयच्याच माशल्यांत या खंयच्याच मनशांच्या मेल्ल्या मनशांच्या कुडींत या खंयच्याय मनशांच्या रोपण्यांनी इमाजेनी ह्या मुर्त्यांनी हांव आसा म्हणलो देव ना हे सगळें तुमी समजून हो न्ही गे तरी आमकां एक सवाल उदेता हांव आसा खंय तरी खंय आसा भियेनाका खंय आसा म्हणलें देवाचें उतर सांगता पूण ताच्या पयले हांव आसा म्हणलो देव कोण म्हणलें समजूनच्या पयले खंय आसा म्हणलें समजूनच्या पयले हांव आसा म्हणल्यार देवा कोणी पळयला गी कोणी पळयलां कोणी तुमी पळयला जाल्यार हांव पातयना कित्याक देवाचें उतर सांगता कोणी पळोवंक ना खंय कोणाकी पळोवंक जायना खंय जुआंच्या वंजलांत आवास्वर 1:18 जॉन चॅप्टर 1:18 हांव आसा म्हणलो देव आसा वय पूण ताका कोणेच केदींच पळोवना म्हणटा देवाचें उतर जुआंच्या वंजलांत आवास्वर 1:18 कोणी देवाक केदींच पळयल्लो ना कोणेच देवाक हांव आसा म्हणल्यार देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपान आसा कोणेच देवाक पळयल्लो ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजतालें ताका पळोवंक जायना कित्याक जायना म्हणलें तुमकां समजतालें देव म्हळ्यार कोण म्हणलें सांगतना तुमकां समजतालें देखून हांव आसा म्हणल्यार देवाक कोणेच पळोवंक ना म्हणटा देवाचें उतर परत्यान आमी वाचता जुआंच्या पयल्या पत्रांत आवास्वर 4:12 1 John chapter 4:12 देवाचें उतर आमकां सांगता 1 John chapter 4:12 कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पळया न्ही गे हो देवा विशयान सांगता मनीसान देवा विशयान सांगता पूण देवाचें उतर म्हणटा कोणेय मनशान देवाक पळयल्लो ना तरी कित्याक सांगचें न्ही गे कोणेच पळोवंक ना देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव आसा म्हणल्यार देवाक कोणेच मनशांनी येदोळ पर्यंत पळोवंक ना आनी जाल्यार पळोवचे नात पूण कोण म्हणलें समजूंक जाता आनी हांव तुमकां समजयता भियेनाकात परतून आमी वाचता तिमोथीच्या पत्रांत पहिल्या तिमोथीच्या पत्रांत आवास्वर 6:16 1 Timothy chapter 6:16 तो एकलो मात्र अमर हांव आसा काल सदां सर्वदा हांव आसा तो एकलो मात्र अमर ससनाच्या ससनाक सदां काळ तो जियेता आनी तो अगम उजवाडांत जियेता सुरवात नातल्या उजवाडांत अखेर नातल्या अंत जायनातल्या उजवाडांत तो जियेता अगम उजवाडांत तो जियेता आनी खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना खंयच्याच मनशान ताका येदोळ देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना कोणूच ताका देखूंकी सकना कोणी मनशांनी ताका देखूंक ना म्हणटा आनी कोणूच मनीस ताका देखूंकी सकना म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी म्हणटा न्ही कितें कंतार देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळा रे आमी पातयेता तुजे तेर भोर वचता कितें समजलें देखूंक ना तुका पळया न्ही देवाचें उतर सत देखूनच देवाच्या उतार जाणा जालें आमच्या भावान भयणीन त्या जन्मान दैवीक जन्मान कतार घडला देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता न्ही गे देवाचो मोग देव म्हळ्यार कोण जाणा
जाल्ल्याक देवाचो मोग कितें म्हणलें कळटा आनी देवान कितलो मोग केला म्हणून आमकां समजता आमी ताचो मोग करीत म्हणलें आमकां कळटा. पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेत येता ना सांगा पातये नातले हांगा येते ना आले वय मू देवाक पातये नातले हांगा येते ना आले वय मू हांगा आयिल्ली सगळीं देवाक पातये न्हू देवाचेर भरोसो दवर न्हू तुमच्या भावार्थान तुमी देवा सरशी आयल्यात वय मू देवाचे उतार आयकूंक पळया न्ही तरी देवाचे उतार कितें म्हणटा तिमोथीच्या पत्रांत तो आगम उजवाडांत जियेता कोणेच मनशान ताका पळोवंक ना आनी कोणूच ताका पळोवंक की सकाना. कित्याक सकाना कित्याक देवाक पळोवंक जायना कोणेच मनशान ताका पळोवंक ना म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण मोठव्यान तुमकां सांगता कित्याक पळोवंक जायना. देव म्हळ्यार कोण जुवांच्या वांजेलां 6 वस्वर 26 वळ आमकां सांगता. जुवांचो वांजेल आवस्वर 6 आनी 26 वळ कित्याक पळोवंक जायना कित्याक मनशान केल्ल्या मुर्त्यांनी इमाजींनी तो बिडार करना कित्याक मनशान बांदलेल्या रावळ्यारांनी तो बिडार करना म्हणल्यार आतां तुमकां समजता. ऐका देव आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीत कशें सतान आराधन करचें कशें आत्म्यान आराधन करचें हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां. देव आत्मो आतां हे सारा आत्मो म्हणल्यार देवा पळोवंक जाता की पळोवंक जाता आत्मो पळोवंक जाता कोणें पळयलाय केन्नाय पळयलाय. आत्मो म्हणलो केदाळा जल्माला केदाळा मरता शाश्वीत वय मू आत्मो सदां काळ वय मू वय की न्ही. आत्मो मनशांनी केल्ल्या मुर्त्यांनी इमाजींनी बिडार करताय सांगा माशट्यांत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत आनी मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत आत्मो म्हणलो बिडार करताय. पात्राच्या जावन लोंकडाच्या भांगाराच्या रुपयाच्या या तांब्याच्या या फायबराच्या या मेनाच्या या खंयच्याय मुर्त्यांनी आत्मो म्हणलो देव बिडार करताय करूंक शकताय खंडीत. देखून कितें हांव तुका व्हडलें कांय ना समजून घेवंक देवाच्या उतरां मुखार तरी सलीस सुडाटारान सतां उगड्या बीन जातात ती तुमकां कशें जाता की समजून सांगा. देव म्हळ्यार आत्मो आत्मो म्हणलो देव येदोळ कितें आमी आयकलें खंयसर ना म्हळ्यार काट्टोनांनी तो बिडार करता गे आत्मो कितली काट्टोना उबारा केदी व्हडली उबारा कितले पयशे कसून उबारा आनी मार्बल घाला या ग्रायनायट घाला नाजाल्यार आनी काळें तुमी डायमंड घाला सगळें भांगारानच बांदा तसल्या काट्टोनांनी बिडारांनी देव बिडार करताय. देखूनच हांवें म्हळें भाव भयणी देव म्हळ्यार आत्मो आनी आत्मो म्हणटाना तुमी समजून घेजे आत्म्याक ना सुरवात ना अंत आत्मो आत्मो जावनूच आसा वय मू. जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र 1 वसर 5 वळ देव म्हळ्यार आनी कोण ऐका आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड दैवीक उजवाड दिसानातलो उजवाड मनशाच्या दोळ्यांक दिसानातलो दैवीक उजवाड तो अगम उजवाडात जियेता. उजवाडाचे मूळ तो जावन आसा उजवाड तो जावन आसा. वो उजवाड म्हणलो मजवाना वो उजवाड म्हणलो अल्पाना वो उजवाड म्हणलो संपाना. काली उजवाड आजी उजवाड सदां काळ उजवाड वय मू ताजे ते काळोख म्हणलोस देखून उजवाड म्हणलो देव मनशाच्या दोळ्यांक दिसताय कित्याक दिसना तो सुर्याचो उजवाड न्ही चंद्रमाचो उजवाड न्ही वातीचो उजवाड न्ही तो जावन आसा दैवीक आत्मीक सताचो उजवाड मोगाचो उजवाड खुरपेचो उजवाड जिविताचो उजवाड ससनाक सदां काळ बाळचो मन जातींत ना माशट्यांत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत खंयच्याय मुर्त्यांनी खंयच्याय इमाजींनी खंयच्याय मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यारांनी उजवाड म्हणलो देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार उजवाड. परतान आमी वाचता देव म्हळ्यार कितें म्हणून जुवांचो वांजेल जुवांचें पयलें पत्र 4 वसर 8 वळ 1 John chapter 4 verse 8 देव म्हळ्यार कोण हें सारकें समजता हाज्या पयलें गुणायन तुमकां हांवें सांगलां परतान उडासा काडटा हांव. देव म्हळ्यार कोण पूण मोग करिनातल्या देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग पळया न्ही मोग म्हणलो दिसता गी दिसताय पूण आसा गी ना मोग म्हणलो आसा गी ना आत्मो म्हणलो आसा गी ना उजवाड म्हणलो आसा गी ना
काली मोग आजी मोग पलाय मोग मोग म्हणलो देव सदां काळ मोग वय मो सांगा काल मोग असलो देव आज राग जाता गी पल्या हगेन जाता गी पुरो मोसोत जाता गी अनेक दीस हंकार जाता गी बदलता गी ताजे थंय बदलावन ना बदलावन सवळे लेगून ना म्हणटा देवाचे उतार सदां काळ मोग आता मोग म्हणलो खंयच्या इमाजेंत मुर्त्यांनी आसा गी मोग म्हणलो देव सुकण्यांत मनजतेंत जीवदाळ्यांत मासल्यांत मेल्ल्या मनशाच्या मोड्यांत आसा गी मोग म्हणलो देव खंयच्याय खाटोणांनी आसा गी केदें व्हडलें बांदल्यार कितल्या मोगांनी बांदल्यार एक बायल म्हणटा की गोवाक हळे शहाजानान त्या बायलेच्या नांवार इतलें बरें ताजमहाल बांदला मोगाची निशाणी जावन तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्याय नांवान कितें तरी बांद न्ही म्हणाली खंय बायल तू निजाय की म्हजो मोग करता की गो म्हणाले निजाय की हांव तुजो मोग करता वर्तो मोग करता तरी म्हज्या मोगाची निशाणी जावन म्हज्या मोगाच्या निशाणीन कितें तरी बांद न्ही बांदता म्हणालो गो खंडीत बांदता तरी वेगळी बांद न्ही म्हज्या मोगाची निशाणी जावन म्हज्या मोगाच्या नांवान कितें तरी बांद न्ही म्हणटा खंडीत बांदता वेगळी बांद न्ही म्हणटा गो म्हणालो खंय तूं वेगळी मोर मागीर बांदता कित्याक शहाजानान ममताजाच्या नांवान ते मेल्ल्या उपरांत बांदला देखून तूं मोर तूं मेल्ल्या उपरांत तुज्या मोगाची निशाणी जावन बांदता म्हणालो खंय तो मोग घे मोग घे तो तरी मोग म्हळ्यार कितें आमी जाणा अपरिमीत मोग निश्कळ मोग निर्मळ मोग सासनीक मोग सोसनीक मोग म्हणजे कितलीं कंतरां आसात मोगा विशयांत कितलीं मोगा विशयांत आसात धर्मार्थ मोग निस्वार्थ मोग सासनीक मोग सोसनीक मोग अपरिमीत मोग देखून आमी म्हणटा न्ही क्रिस्ताचो मोग तो कोसो तो आटापचो विसरोंक कोणा जाय तो मीत मिरनातलो लो क्रिस्ताचो मोग तो कावनेन तावन कुर्सार पर्यंत बदललाय ताजो मोग बदललाय आमचो मोग ताजे थंय बदलला नांवां ती कितें मात कार्य जालें वयस मेलो न्ही समिया हांव तुजो मोग करता म्हाका एक काम दिता पर्यंत मात काम जाल्ल्या उपरांत सांबाळ मेळ्ळ्या उपरांत देवाचो मोग ना चेडवाचो मोग वय जाय जाल्लें मेळ्ळ्या उपरांत देवाचो मोग ना म्हाका जाय जाल्लें दिलें न्ही तूं आनी तुज्या वाटेन वचूं हांव म्हज्या वाटेन येता म्हण आनी कोणाच्या मोगार येतात देखून मोग म्हणल्यार देवाची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाता भाव भयणीनो आज मोग फाल्यां मोग हर एक दीस मोग त्या मोगांत हांव जेतना देखून म्हजी कंतरां आसात थंय तुजो मोग म्हाका दाखयता तुज्या मोगान म्हाका लिपयताय तुजो मोग सम्या निस्वार्थ मोग धर्मार्थ मोग सोसनीक मोग सासनीक मोग आनी दयाळ मोग मोवाळ मोग वर्णूंक जायना मोगाचें वर्णन करूंक जायना मनशाच्या मोगाचें वर्णन करूंक कवी सोलवाल्यात खंय देखून कितलीं कांवान आयल्यान हर एकलो मोगाचेर गितां घडटात मनशाच्या मोगा विशयी वर्णन करता आमी पूण देवाच्या मोगाक घडना देखून तो भोव उंच कितली उंचाय आमकां कळना भोव गुंड तळतय मेळना भोव रुंद हात थंय पावना म्हणटा वय मोग अजापांचो वय की न्ही देव म्हळ्यार मोग देखून भाव भयणीनो देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार मोग हांव तुमकां सांगता देवाच्या उतरा मुखांत देव म्हळ्यार आनी कितें जावन आसा जॉनच्या वांजेलांत पयलो अवसर पयली वळ जॉन चॅप्टर 1:1 देव म्हळ्यार कोण ऐका वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोवे तो शब्द देवासोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो तो शब्दच देव जावन आसलो आयकलें शब्दच देव जावन आसलो म्हणटा शब्द म्हळ्यार संदेश शब्द म्हळ्यार अक्षर न्ही शब्द म्हळ्यार एक भास न्ही शब्द म्हळ्यार आवाज न्ही शब्द म्हळ्यार संदेश लुकास एवांजेल 2:10 बोल देवदूत येतात आनी म्हणटात पळया हांव तुमकां वो संतोषाची बरी खबर म्हणटा लूक चॅप्टर 2:10 तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाका पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर संतोषाची बरी खबर शब्द म्हळ्यार बरी खबर शब्द म्हळ्यार संदेश पळोवंक जायना आपडूंक जायना माशलेंत त्या सुकण्यांत मनजतेंत तो रावाना शब्द म्हळ्यार तो संदेश खंय आसा जंय म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता देव म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार संदेश बरी खबर केवळ वर्सा एक फावटी न्ही क्रिस्मसा दीस बरी खबर जेजू जल्माला न्ही जेजू जल्माला मात एक दीस संदेश नाही हर एक घडी देव
म्हळ्यार बरी कोबार. तुज्या जिवितांत हर एक घडी बरी कोबार मेटा मेटा न्ही ती बरी कोबार. हर एक परिस्थितींत बरी कोबार. खंय गेल्यार ती बरी कोबार ती बदलाना. हर एक बडी बरी कोबार आसा. ती मास्टल्यांना सुकण्यांना मनजतींना या जीवदाळ्यांना या खंयच्याच मुर्त्यांनी इमाजिनी ना. खंयच्याय मनशांनी बांदलेल्या काट्टोणांनी कसली कोबार ना. आनी खंयच्याय पेपरांनी ना. कालचे पेपर फाल्यांचे वेस्ट पेपर तुमी जाणात. बरी कोबार त्या पेपरांनी ना. खंयच्याय बुकांनी ना. ते बूक बरयल्ले 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 वाचतात वाचतात दुसरे दुसरे बरयतात. पूण वो बूक वाचून वाचून कितले फावटी वाचल्या रे परतून परतून बरोवंक जायना. उडोवंक जायना. खाली तस्सू आजी तस्सू सदां काळी तस्सू. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. देव म्हळ्यार कोण. देवाच्या उतरा मुखांतर तुका म्हाका आमकां कळटा तो खंय आसा म्हळ्यार सत्य आमकां बेगीन समजतलें. ऐका देव म्हळ्यार कोण. आनी शब्द मनीस जालो. देव म्हणलो शब्द. ह्या शब्द म्हणलो देव. संदेश म्हणलो देव. बरी कोबार म्हणलो देव. कोबार जावन उरोना. संदेश जावन तूं उरोना. मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आनी आमचे मोदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली. कुरपेन भरला तो सतान भरला. देव म्हळ्यार कुरपा. देव म्हळ्यार सत. गॉड इज ट्रुथ. गॉड इज ग्रेस. देव म्हळ्यार कुरपा. देव म्हळ्यार सत. देखून सत म्हणलो देव. कुरपा म्हणलो देव. मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यार आनी ना. खंयच्याय काट्टोणांनी तुमकां सत उगडापेन जावचें ना. कुरपा तुमकां मेळची ना. खंयच्याय इमाजीन खंयच्याय मुर्त्यांनी खंयच्याय बोंब्यांनी तुमकां कुरपा या सत दिसचें ना. देवान केल्ल्या खंयच्याच रचनेंत या जावं ती जीवदाळ्यांत त्या सुकण्यांत या मनजतींत या मास्टल्यांत सत म्हणलें या कुरपा म्हणलें तुमकां पळोवंक मेळचें ना. भोगोवंक मेळचें ना. खंयच्याच मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत या मोड्यांत कुरपा ना. जीव आसतना तो कुरपेन भरला. मदां तर जीव आसतना कुरपेन भरली. पूण तिची कूड मेल्ल्या उपरांत मातये पायल्या उपरांत त्या कुडींत कुरपा ना. भियेनाकात. त्या कुडींत मोग ना. त्या कुडींत कांय देवाचे सकत आत्मो ना. देखून देव म्हळ्यार कोण म्हळ्यार सारकें समजल्यार आमकां खंयसर आसा म्हळ्यार आमकां देव सांगता. मागीर पळया. आनी देव म्हळ्यार आनी कोण. आमी वाचता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2 वर्स 14वी ओळ. एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 14. देव म्हळ्यार कोण. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 ओळ 14. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. वय. आनी ताच्या पयलें जजेस चॅप्टर 6 वर्स 24. न्यायकर्त्याच्या बुकांत 6 वस्वर आनी 26व्या वळींत आमी वाचता. देव म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां थंयसर कळटा. देव म्हळ्यार कोण. मनीस जाल्लो देव कितें जावन आसा म्हळ्यार आतां आमी आयकलें. क्रिस्तस आमची शांती. तशें गिदियोनान ते सुवातेक एक वेदी उबारली. गिदियोनान. आनी म्हळें आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हूण नांव दिलें. सर्वेस्परस शांती. देव म्हळ्यार शांती. गॉड इज पीस. शांती. देव म्हळ्यार शांती. देव म्हळ्यार सत. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार आत्मो. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार जन्वाय. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 24. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 24. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अवस्वर 26वी ओळ आमकां सांगता. देव म्हळ्यार कोण. ऐका. तरी पूण देवान आपणायल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची देव म्हळ्यार सकत. दैवीक सकत. देव म्हळ्यार दैवीक जानवाय. भाव भयणांनी हें सत जायत्यांक उगडापेन जावंक ना. देखून देव म्हळ्यार कितें इल्लें चिंतून आमी हें तेन्ना धांवता. हें तुमकां कळिल्ल्या वेळार सत देनाचो दातार म्हणटना वय आत्मो देवातावन येता. आत्म्याची देणी देवातावन येता. आत्म्याची फळां देवातावन येता. दैवीक उजवाड देवातावन येता. दैवीक कृपा देवातावन येता. दैवीक सतां देवातावन येता. दैवीक मोग देवातावन येता. दैवीक जानवाय देवातावन येता. दैवीक सकत देवातावन येता. मात्र न्ही शांती समाधान देवातावन येता. कित्याक ही सर देणी देण्याचो दातार जावन आसल्या हांव आसा म्हणल्यार देवा थंय संपूर्ण तरान आसात. देखून थोड्यांक इल्लीशी कृपा. थोड्यांक इल्लीशी सकत. थोड्यांक इल्लीशी जानवाय. थोड्यांक इल्लोसो मोग. थोड्यांक इल्लीशी दया. थोड्यांक इल्लीशी शांती म्हणल्यार पुरो म्हणचे पावना. देखून जेन्ना त्याच हांव आसा म्हणल्यार देवाक तुवें आपणायलाय. तुवें स्विकार केलाय. त्या देवाक खंयसर तो बिडार करूंक आशेता थंयसर तुवें ताका जागो करून दिलाय. ते दळा सकट तूं आपणायताय. देखून हांव आसा म्हणलो देव कोण म्हणलें तुमकां समजलां. आतां खंय आसा म्हणलें हांव दाखोवन दिता. कित्याक ह्या सारक्याचो आनी सुरप्याचो जावन आसलो देव. उडास करा. देवाच्या सारकें
कितें जावन आसा आत्मो, देवाच्या सारकें कितें जावन आसा मोग, देवाच्या सारकें कितें जावन आसा उजवाड, देवाच्या सारकें कितें जावन आसा कृपा, देवाच्या सारकें कितें जावन आसा सत, देवाच्या सारकें कितें जावन आसा शांती, देवाच्या सारकें जावन आसा दैविक जाणवाय, देवाच्या सारकें जावन आसा दया माया, देवाच्या सारकें जावन आसा पवित्र, देवाच्या सारकें जावन आसा जिवीत, जीव आनी जिवीत. आता या सारक्या सोनी सुरपासो देवान कोणाक रचला? देवाचें सारकें कितें म्हणलें हांवें तुमकां दाखोवन दिलें. या सारक्या सोनी सुरपासो देवान कोणाक रचला? मनजातीक गी, सुकण्यांक गी, जीवदाळ्याक गी, माश्टलेक गी, रुखाक गी, फुलाक गी, एका पत्राक गी, सुर्याक गी, चंद्राक गी, नखेत्रांक गी. या सारक्या सोनी सुरपासो जावन देवान कोणाक रचला? क्रिस्तावांक वयमू, हिंदवांक वयमू, ना मुस्लिमांक वयमू, आरब्यांक, हिंदुस्तानींक, कोणाक? कोणाक? दादल्यांक मात, दादल्यांक मात, कोणाक? धाकट्यांक, बाळशांक, तरणाट्यांक, वाडिल्ल्यांक, कोणाक? हरएका, हरएका मनशाक, हरएका मनशाक देवाचें उतर सांगता. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अवस्वर 26 वळ, उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वळ 20 आनी 6. देवान मनशाक आपल्या सारक्या सोनी सुरपासो जावन रचला. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपासो आणि आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी करूया. मोग म्हणलें सारकें देवाचें सारकें, उजवाड म्हणलें देवाचें सारकें, आनी कृपा म्हणलें देवाचें सारकें, सत म्हणलें देवाचें सारकें, उजवाड म्हणलें देवाचें सारकें, शांती म्हणलें देवाचें सारकें, जाणवाय म्हणलें देवाचें सारकें, सकत म्हणलें देवाचें सारकें, जीव जिवीत म्हणलें देवाचें सारकें. कोणा थंय आसा? आसूंक जाय? सांगा. बॉम्ब्यांनी गे, इमाजिनींत गे, मुर्त्यांनी गे, मनजातींत गे, सुकण्यांत गे, माश्टल्यांत गे. सांगा कोणा थंय? कोणा थंय? देखून देवाचे उतार सारखे समजून घेतल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कळटा देव कोणा थंय जियेता. कोरिंथीकांक पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3 वळ 16, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही आम्ही मनीस जाल्ली हरएकले देवाचे उतार आयकून सत मानचे. देव कोण म्हणलें जाणा जावन देवाक आपणावची. आमी, तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा. पळयानी मनीस जाल्ल्या हरएकल्या थंय देव आत्म्या रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, कृपे रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, जाणवाय रुपार. कितली जाणवाय बुकांत आसूं दी, ती बरयल्ली ती जाणवाय बुकांत तुरल्या ती जाणवाय की. सांगा सांगा. तुमची भुरगीं पुराय बूक बाटीर घालून बॅग घालून येतात, पुरा जाणवाय बुकांत आसा न्ही गी. ती जाणवाय गी येता आनी आपणायचे. सांगा. बुकान जें कितें आसा तें हांगा येचें की नाका. सांगा. मतीन देव रावाचें की नाका, मतीन उराचें की नाका. सांगा. त्या प्रमाणे मतीन उरल्या प्रमाणे ताणें चलाचें की नाका, ताणें करीचें की नाका. ओ, हें बरें समजता तुमकां. कोणी शिकयलां हें सगळें? तरी हातूं कितली जाणवाय आसा, दैवीक जाणवाय, हातूं कितलो उजवाड आसा, हातूं कितली सकत आसा, हातूं कितलो मोग आसा, हातूं कितली कृपा आसा, हातूं कितली दया आसा, हातूं कितली माया आसा, हातूं कितली सकत आसा, हातूं कितलें जिवीत आसा, हातूं कितलें तें थंय उरल्या पुरो गी. देवा विशयान सगळें हातूं संपूर्ण तरान आसा. ते कितें जायचे? आमी आपणायचे. देखूनच कितें म्हणटा? तुमी देवाचें मंदिर. देखून थंय जावन हांगा येयचें, आमचे थंय येवन बिडार करचें. सता रुपार, कृपे रुपार, उजवाडा रुपार, जाणवाय रुपार, सत्य रुपार, जिवा रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, आत्म्या रुपार, कृपे रुपार, उजवाडा रुपार आमचे थंय येवन बिडार करचें. कित्याक आमी जावन आसा देवाचें टेंपल. 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 ऐका. कोरिंथीकांक पहिलें पत्र अवस्वर 6 वळ 19 आनी 20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्यांची. राव तुमच्यो कुडी. समायिका कितें बरयलां? तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी. तुमची कुडा न्हय, तुमची कुडा न्हय. ह्या कुडांत देव आसा, त्या कुडांत देवसार आसा. ह्या कुडांत भूत आसा, त्या कुडांत तुजो पूत आसा.
कुडा म्हणता आम्ही देवा कुडा कुडा ओढली ओढली कुडा खंयच्याय कुडा आणि देव बिडार करीना तुमच्यो कुडी तुमच्यो जर तर आमच्या कुडीने आमच्या मनात कळजात आत्म्यात आमच्या कुडीन ते देव बिडार करणं खंय वसोनी आम्ही हो देवा हाय देवा म्हळ्या काय प्रयोजन ना आता समजून घेया आपणायचे आम्ही हांगासर तुमच्या कुडी मुखार पवित्र टेम्पला मंदिरा म्हूण तुम्ही नेणात गे जर तर आम्ही देवाक वळखाना आम्ही देवाक स्वीकार करू ना खंय शांती सोदून काय प्रयोजन ना मेळना कोणे देवाक आपणायला ताका आसा शांती कोण देवाक मानवता कोणाची जिणी देवाक मानवता ताचे थंय तिचे थंय तांचे थंय आसा शांती हांवें जायते पटी म्हजे सरशी आयल्या सांगला तुका शांती ना हाजो अर्थ तुवें देवाक आपणावंक नाय तुज्या कुटुंबात शांती ना कित्याक तुमी तुमच्या कुटुंबांनी सगळ्या कुटुंबांनी देवाक पयलो स्थान मान दिवंक ना तुज्या कुडीन पिडा आसा हाजो अर्थ की तुज्या कुडीन पयलो स्थान मान तुवें देवाक दिवंक नाय बदलाक दुसऱ्या दिलाय चिदा सांगता तुज्या काळजांत मोग ना कित्याक तुज्या काळजांत पयलो जागो देवाक तुवें दिवंक नाय देखून काळजांत राग हगे मसोर जिद्द परिकपण मोग आसल्या कडेन ते रागाक रावंक जायना थोड्या सांगता ना वैगी फादर म्हणजे ते आसा तरी 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 खाड धाड उलपय फुटय आणि तुझे थंय येवंक आत्म्या रुपार सता रुपार उजवाड रुपार येवंक नितळकर नितळकर म्हणटा मात्र न्ही ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तो संगी आसताना नाका म्हाका काय म्हणून मा शिकल्या आमी पूण जर तर जेजू तुजे सवय म्हजे सवय आसा हे हांवें आपणायला हे हांवें सत मानला मान हांव भोगतां हांवें हर एक घडी हांवें हें जोडलां देखून हांव धैर्यान सांगता जिनेच्या स दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी देखून तूं गायना गावनूच दुसऱ्या सांगाता घेवन गायना करणूच आमी जियेता देखून हे सत तुमकां एवढी उगडापण जाल्यार भाव भयण कोणाय की आमी भिवची गरज ना खंयच्याकी भिवची गरज ना कित्याक तुजे सवय कोण आसा हांव आसा म्हणलो देव आसा तो तुका सान्निना तो तुका सोडिना मुखार आमी वचता कोरिंथीयांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 16 वळ 2 Corinthians chapter 6 verse 16 2 Corinthians chapter 6 and verse 16 सांगा म्हाका तुम्ही सांगा इतलें आयकल्या उपरांत तुम्ही सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या या मंदिरा बराबर तुझी कूड जावन आसा देवाचें मंदिर तुका देवान आपल्या सारक्या सोन सुरपासो रचला जाल्यार देवाच्या या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिव्य त्या मुर्त्यांक त्या बोंब्यांक त्या इमाजींक त्या मनजातींक त्या सुकण्यांक त्या जीवदाळ्यांक त्या मसलेक त्या काट्टोणांक गौरव दितात की हांव दिना हांव खंयच्याय असल्यांक दिना उक्त्यान सांगता केदे व्हडले काट्टोने आसो न्ही केदे व्हडले इमारत आसो न्ही कितल्या लाखांनी करोडांनी बांदलेले आसो न्ही थंय गौरव हांव दिना म्हाका कांयच न्ही ते कित्याक जेजून म्हळें न्ही गे मोण घाला 3 दिसांनी उबारतलो म्हळें वय मो जेजून कसलें काट्टोन तें जॉन चॅप्टर 2 वर्स 21 ऐका जो वांजलान 2 वर्स 21 वळ सांगता कसलें काट्टोन तें आतां समजतलें पूण जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवळा विशयान आयकलें कुडीच्या देवळा विशयान देखून ताणें हे संवसारांत आसता इमारतां म्हळ्यार काट्टोणां व्हडली व्हडली कितें म्हणटात बिडारां उबारूंक नात उबारल्या ते न्ही व्हडल्या संस्था संस्थापक काय उबारूंक ना न्ही एक गूड म्हण उबारले एक ल्हानशें कपेल म्हण उबारले अयो उलयाने एक इगर्ज म्हण उबारली आज आमी इगज माता काट्टोणांक इगज माता करन देवाक खंय सोडला आमी इगज माता तुज्या काळजांत इगज माता तुज्या मनांत कोण देवा असो एकवटला कोण जेजू असो एकवटला ती जावन आसा पवित्र सभा इगज माता तुज्या भावार्था वरवीं तूं इगज माता भावार्थ कोणाय ते न्ही भावार्थ खऱ्या आनी एका देवा ते हांव आसा म्हणल्यार ते
देखून हांव आसा म्हणल्या सवय आमी एकवटल्या तर भाव भयणीनो आमी भुरगीं कोणाची देवाची, आमी कोणाच्या सरक्याची आनी सुरपाची देवाची. तर देव खंयसर बिडार करता? आपल्या सरक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या काळजात, आपल्या सरक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या मनात. कोण येता बिडार करता? हांव आसा म्हणलो देव. देखून आज जेजू म्हणटा उगडापणाच्या बुकान, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20, उगडापणाचो बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3 and verse 20. पळे तुझ्या काळजाच्या धारार उबो रावन बडोवन आसा. ऐका ऐका. पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयको, आज म्हजे उतार आयकून म्हजो ताळो आयकून कोण तुमच्या भितरलो कोण दार उक्तें करता, काळजाचें दार, मनाचें दार उक्तें करता, ताच्या घरान हांव भितर सरतलो, ताचे सवें जेवतलो, तोय म्हजे सवें जेवतलो. ऐकलें पळया. देखून जेजून म्हणलें तें उतरां, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें म्हाका तुमी केलें, तांचे थंय जेजू बिडार करता. सावला कित्याक म्हाका दग दिताय म्हणालो जेजू. सावल दग दितालो क्रिस्ताक सत मानलेल्यांक, क्रिस्ताक वळखल्ल्यांक. जेजू म्हणटा कित्याक म्हाका दग दिताय म्हळ्यार तांचे थंय कोण बिडार करता? सांगा. म्हज्या ल्हाना भावांक जें कितें केलें म्हाका तुमी केलें म्हळ्यार सर्त त्या ल्हाना भावान थंय कोण जियेता? सांगा. सांपावला म्हळ्यार हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय जियेता म्हणालो. ताजो अर्थ कितें? ताणें कोणाक आपणायल्लें? ताजे थंय कोण बिडार करता? हांव आसा म्हणलो. मोइजे इजिप्ताक वेताना, इस्रायली तसो वेताना ताजे सवय आसलो कोण? ताजे थंगी सोल्लो कोण? अब्रामाक सांगलें वचू, हांवें दाखोवच्या जाग्याक वचू, तुजे सवय हांव आसा म्हणलें कोणें? सांगा. विसरून काडले हर एका प्रवाद्याक सांगलें भे नाका, खावचे नाका, हांव आसा, तुजी सोडवण करूंक म्हळें कोणें? इतलें देवाचें उतर गुंडायन आयकोनी आमी आनीक सत मानिनाव. निमाणे जेजून म्हणलें तें उतरां जुआंवच्या वांजेलां 14 आनी 10 वळ, जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. कित्याक जेजू थंय हांव आसा म्हणल्यार देवाची, जेजू थंय हांव आसा म्हणल्यार बापाची संपूर्ण काय आमकां दिसता. मनीस जाल्ल्या जेजू थंय मनशाच्या कुडींत, जेजूच्या मनशांच्या त्या कुडींत देवाचें सैम, ह्या देवाची संपूर्ण काय आमी पळयता. ऐका एक घडी. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे संगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजोना मू? जाणें म्हाका पळयला, ताणें बापाकी पळयला. पळय हांव आसा म्हणलो देव. जेजू थंय संपूर्ण तरान बिडार करता. कोलोसांकारांक पयलें पत्र 1:15, कोलोसियन्स चॅप्टर 1 and verse 15. नांदिश्च्या देवाचें दिश्चें रूप जावन आसा जेजू. ऐका. तो प्रतिरूप जेजू जावन आसा. प्रतिरूप म्हळ्यार दिश्चें रूप. जेजू जावन आसा प्रतिरूप. अदृश्य देवाचें. मोग म्हणलो देव अदृश्य, आत्म म्हणलो देव अदृश्य, कृपा म्हणलो देव अदृश्य, सत म्हणलो देव अदृश्य, शांती म्हणलो देव अदृश्य, जीवित म्हणलो देव अदृश्य. पूण दिसनातलो मोग कोणा थंय दिसता? जेजू थंय प्रत्यक्ष जाला. वय की न्ही? मोग म्हणलो देव कोणा थंय संपूर्ण तरान प्रत्यक्ष जाला? जेरी थंय कोणा थंय? जेजू थंय. वय मो. कृपा म्हणलो देव कोणा थंय संपूर्ण तरान प्रत्यक्ष जाला? मरिये थंय. जेजू थंय कृपे वयर कृपा. सत म्हणलो देव कोणा थंय संपूर्ण तरान आमकां उगडापो जाला? हांव सत म्हणल्या जेजू थंय. देखून भाव भयणी एक पटी हें सत उगडापें जाल्यार सगळ्या तुमच्या जिवितांत तुमी निराशेची गरज ना, तुमी भिवची गरज ना, तुमी कंगाल जावची गरज ना. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींस हांव तुज्या. ह्यो कितले बटे आयकल्यार समजलां गे आमकां. जिन्येच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी. इतले बटे म्हळ्यार समजलां गे आमकां. सांगा. एक सुरो हांव न्हय, सोमी आसता म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना कसलीच बेरान म्हाका ना. म्हळ्यार समजलां गे आमकां. सांगा.
देखून तो भावानो आमी इतली कांतारांकडली हांव जी येता म्हणल्यार त्या कॅसेटींत भिये नाका 4 किलोमीटर बाद ती भिये नाका कॅसेट खंय आसा पाद भिये नाका खंय गेल्यार मेळना पाद जेरोसांनी मेळना खंय मेळना आनी सांगलें आमच्या स्टॉलान मेळटली वचून इसार म्हळ्यार हांव जी येता न्ही ते भिये नाका कांतार आमकां परत्यान परत्यान आयकूंक जाय पाद भाव भयणीनो देवाची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाताना हें सगळें वर्स मात्र न्ही सगळी जिणी तुजी आनी म्हजी देवाच्या कृपेन भरतले देवाच्या विस्नात देण्याने भरतले आनी तूं जातलो एक देणे तूं जातलो एक आशिर्वाद हेरांक देखून हें देवाचें उतर आयकल्लें आमी स्विकार करया सत म्हणून स्विकार करया आनी सतांत आमी स्वतंत्र जावन जियोंक खंडीत देव आमकां फाव करतलो कित्याक हांव आसा म्हणलो देव आमचे थंय सासून बिडार कर्ण आमकां सता नितीच्या वाटेन जैताक पावयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जामोनच्या देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बाय दुसरा देवा तूं सोदी नाका देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवा तूं सोदी